सगळ्यांके हांव स्वाती तुमकां युथ ऑफ JSB तर्फेन सगळ्यांके स्वागत सांगता। आयच्या एपिसोडांतू आम्ही फिलॉसॉफी ऑफ लायफ म्हणून एक टॉपिक घेवन आयलींची आज विषया ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ दिवच्याक आमगे लोटसाची मिसेस सुमता नायक itsokaysupport.com चे फाउंडर जावन आसाच्यांनी। नमस्ते मैडम। थैंक यू स्वाति। हंगे लोट मेळ्ळू याची आज ಬಗ್ಗೆ अनिके डीप योन आज इन्फॉर्मेशन आम्ही घेवया। लाईफ आता पुराण म्हणताची लाईफ एक मिस्ट्री त्या कसं जाता कसं नाही म्हणून मिस्ट्री म्हणून कसं जातं लाईफ कमी भाई ऑफ ऑल द मिस्ट्रीज इन दिस एक्झिस्टन्स द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री म्हणल्यार लाईफची। द लाईफ कशें स्टार्ट जाता त्या गर्भकोशा भितर एक सान डॉट जावन स्टार्ट जाता। डॉन म्हणटाची सनरायज जावचे पयलीं फुडें आकाश पुरो एक नमुने कलर चेंज जाता न्हू, रेडनेस येता आसता ते डॉन ते एक लायफाचे लायफ म्हळ्यार कसं म्हूण सांगता आसा डॉन ते गर्भकोशा भितर भायर येता ते चेरडाल जन्म जाता सनरायज जाला वरी ते हॉट जाता चेरडू सनरायज जावन वयर वता ते स्कॉर्चिंग दनपारचे ते सन ते आमगे लायफाचे स्ट्रगल तुगेले एक्झिस्टन्सा खातीर अर्निंग स्पेंडिंग हे पूरा स्ट्रगल अप टू नून हे पूरा पळयतना भारी छंद दिसता न्हू। चेरडान जावचे पळ्यांगलचे मुंजी भरडीक काम शिकवण हे पूरे इट्स ब्युटिफूल टू लूक एट बट ते अनेक सायड आसताचे अंतरप्राय द डार्क नाइट्स ऑफ द सोल वापस वचुका खंय वचुका गोतना सडन पूर एंड जाता। सो हे एक मिस्ट्री कसला आमी येताची आमी खंय तोकून येता पण हे जगतांत कसलें एक कारण नातील कसलें जायना प्रत्येक कामाक एक कॉज आसा। सो आमी कसलें आपोवन हाडलें कोण आपोवन हाडलें आमी कसं खातीर हांगा आयलींची आमगेलो उद्देश कसो ना हांगा तुकून आमी खंय वताची हांव जस्ट 7th 6th 7th स्टँडर्ड आसतना म्हाका फस्ट स्टार्ट जाली हे पूरा क्वेश्चन्स हांव निमगोच्याक एक डेथ पळयली फॅमिली भितर अयो एक दीस आमी वचुका म्हण जाल्यार हे जगता तुकून आयले कसल्याक आमी हांगा ते कारण कसन ताचें। सो हाजे खातीर लायफ एक मिस्ट्री म्हूण सांगता म्हळ्यार गोतना आमकां कसं म्हूण सांगून कसलें गोतना अशें एक पासिंग शो अशी जाता आसा एक पासिंग शो ऑफ टियर्स एंड स्माइल्स प्युरा म्यूट कोण सोळ्यार तुवें सावंड पुरो म्यूट करी एक टीव्ही पळयता म्यूट कोण केलो पडे पळयता पळय तशी खाली जणान हासचे रडचे बॉब मारचे तितले दिसता आसता इमोशन्स मात्र कसं जालें हे तेकड पळोवचे भितरी लायफ एंड जालें। पयरचे पयर आमी जस्ट आय रिमेंबर फर्स्ट स्टँडर्डा चमकलेली त्यात जाल हात दोन चमकलेली जस्ट पयरचे पयरी जावन आतां 55 इयर्स जावन जालें खंय गेलें लायफ कसं केल्लें हांवें खंय तुकून आयलींची खंय वता आसत म्हणून। सो हाजे खातीर लायफ मिस्ट्री म्हूण सांगून एक सायड आमकां दिसता आसता आनी एक सायड दिसता आसना मॉर्निंग टू इवनिंग आमकां दिसता इवनिंग टू वापस ना सांजे नंतर वापस सकाळ ते कसं जाता म्हूण सांगून आमकां दिसना न्हय तशीच आमकां बर्थ टू डेथ ताय दिसता डेथ टू बर्थ वापस दिसना। सो हाजे खातीर लायफाक एक मिस्ट्री म्हूण सांगून म्हणटाची। आता पुढली काला पुरा ऋषिमुनीस त्यांनी मस्त तपस्सू ध्यान त्या पुरा तंतू आशिल्लींची त्या तांगेलो उद्देश कसो आशिल खंयचे खातीर करता आशिल त्यांनी पळय एक कसं म्हळ्यार हांव सांगिल्लें बरें हू एम आय ऋषिमुनीक ते फस्ट थॉट येता कोण हांव हू एम आय हे बॉडी भितर हांव कोण रात्री न्हिदोवन जातरी स्टील माय एक्झिस्टन्स कंटिन्यूस ताजे नंतर हे समयत म्हगेलें एक्झिस्टन्स आसा जिवंत आसा वापस येवचें आसा फाय सकाळीं न्हय सो कंटिन्यूअस सो कोण हांव फाय सकाळीं येता येवचें आसा म्हळ्यार आयुश्य आसा म्हूण जाल्यार सो इट्स नॉट नो गॅरंटी दॅट न्हिदर येयलो वापस उठान येता म्हूण गॅरंटी म्हूण सांगता ना बट आयुश्य आसा म्हूण जाल्यार नेक्स्ट डे वापस तागेलें कर्म ताका वापस आपोवन हाडटा। सो हांव कोण हांव हे पूर भायर हे पूर जगत पळयता आसा द फोर्सीस ऑफ नेचर पळयता आसा
ते पंचभूत ते वारे ते उज्जो ते पुरे नक्षत्र प्लॅनेट्स लाईफ डेथ पुरा भायर पुरा पळयता आसा कसं न्ही आहे आनी हाजे म्हाकशे पुरा हे सोच हे पुरा चला सोच कोण आहे इतलो व्हड एक्झिस्टन्स हे क्रिएशन इतले पुरे गॅलेक्सीस स्टार्स हे चला सोच कोण आहे हाजे म्हाकशे एक फोर्स अशी जायना ना मात आपे आपे रॅन्डमली कसं नाही जायना राईट सो हे पुरे कोण चला सीता हाजे म्हाकशे फोर्स कसं नाही हे बैसून तांणी सकाळीचे फलफलार वचून खाल एक कवपेन घालून वार कसने जाव ते वत जावो पावस जावो शीन जावो शाक जावो ते गुहे भितर बैसून वर्सान कटले तांणी तपस करता आशिल्लींची तपस कोण ते सार तांणी रियलायझेशनाचे पुरे सोण कोहम 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 म्हण सांगून हांव कोण हांव कोण हांव कोण हे सिक्रेट कसं नाही नेचरा म्हाकशेचे सिक्रेट कसं नाही हे पुरा कळचे खातीर तांणी वचून बैसून सांग तांणी तपस करता आशिल्लींची कोण तांणी कसं प्राप्त केलें तें मस्त सुत्रान आतां उपनिशदांत जावो पुराणांत जावो भगवद्गीतेंत जावो पुरा हे लायफाचे मी कसं अर्थ आमगेलो गोल कसो आसका ते कशें प्राप्त करता म्हूण सांगून तांणी तें बट तांकां कितले कश्ट आशिल्ले इट्स नॉट इजी टू जस्ट इमॅजीन वर्सान घटले सगळे लायफ ते तितले तांणी ते प्राप्त करचे खातीर ते गुहे भितर कितले पुराय कश्ट येवन आसच्या पुरो ते पुरे सहन करून कस ऑपोजिशन आसता ते पुरे सहन करून कृष्ण सांगता भगवद्गीतेंत मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततानपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः म्हूण सांगून कितकी जाणां ट्राय करतांचे म्हाका प्राप्त करूंक थोडे जाण ते रियलायझेशनाक मेळ्ळ्यार तांतूय कोण की एक दोग जण म्हाका प्राप्त करता म्हण बट हांणी पळय आउट ऑफ देअर कंपॅशन आमकां सांगून दिला ते वच वाट तांणी चमकलेले वाट तांणी एक पटी कोण म्हूण सांगून तांकां कोण जेतर हू एम आय देव कोण हांव कोण नेचर कोण म्हाका हांगेल तीन रिलेशनशीप कसं नाही म्हगेलो नेचरा रिलेशन कसं नाही देवालो रिलेशनशीप कसं नाही हे तांकां कळचे खातीर तांणी तपस करचे खातीर ते फ्रिडमा खातीर फ्रिडम म्हळ्यार बॉन्डेज हे बॉडी भितर न्हय फोर्सीस ऑफ नेचर आवट बॉन्डेज कसं न्ही तुका एक फ्रिडम म्हणना ते फ्रिडमा खातीर ते स्ट्रगलाक तांणी तपस करचे आता लाईफ म्हणल्यार मस्त डेफिनेशन मेळटा एक दुर्बळाला निमगेला री म्हाका एक दिवसाची पोट्टा मेळ्ळा री ते लाईफ मेगेला म्हणटाची एक रिच मनशाला निमगेला री म्हाका टॅक्स अथॉरिटीज त्यांनी राईड करनेला री पुरो त्या मेगेल लाईफ म्हळ्यार त्या दिसा वाचल्यार पुरो म्हण तशी मस्त जनाल डेफिनेशन्स असतात तांगेले लाईफ एक्सपिरियन्स वयली तशी लाईफ म्हळ्यार कसं जाता फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ अँड लाईफ बेसिक सांगता तुका बेसिक ते एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस चैतन्याचे ताजे एक्सप्रेशन इन एंड थ्रू मॅटर आता एक मॅटर हे बॉडी कसं नाही आता जीव हांतो तुकून गेल्लो म्हण करा हे कसं आहे बरले डेड बॉडी कसं नाही पंचभूतान केलेलं मत्ती आहे लाईफ आसो दुखून हे जिवंत आसा ना हे लाईफान तू तुकून गेल्ले म्हण जाल्यार तू मत्ते गेला री मत्ते वता ते मत्तेचे हाजी प्रॉपर्टी एकच दुखून हे वापस वचून मत्ते ती एक जाता करेक्ट वे सो केन्ना हे चैतन्य म्हणलेलें ते कॉन्शियसनेस म्हणलेलें एक्सप्रेस करता की एक मॅटरा थ्रू ते लाईफ म्हण सांगून घेता नाव यू आर अवेर तुका हांव स्वाती कसं डाऊट आसवा तुका डाऊट आसवा हांव एक्झिस्ट आय एम म्हणलेला तुका डाऊट आसवा ना तुका अवेरनेस आसा तुका तुगेले अवेरनेस आसा प्लस तुका भायलेचे पुरे जे अवेरनेस आसा करेक्ट वा डाऊट ना यू एक्झिस्ट आय एक्झिस्ट म्हणलेले एक डायरेक्ट परसेप्शन ते एक आमकां एक्सपिरियन्स प्लस हे पुरे भायले पुरे एक्सपिरियन्स केन्ना ताय म्हाका हांव म्हणलेले अवेरनेस आसा की तेन्ना पुरे सेन्स ऑर्गन्स काम करता आय एम अवेर हांव कॉन्शियस जावन आसल्यार मात्र म्हगेले सेन्स ऑर्गन्स जेवो मन जेवो बुद्धी जेवो काम करता अनकॉन्शियस जावन आस तूं काम करना सो ते कॉन्शियसली आसतना हे पुरे तुगेलें काम करता दोन एक्झिस्टन्स एक तुगेलें फिजिकल एक्झिस्टन्स आमगेलें एक्झिस्टन्स पंचभूतान केलेली बॉडी
ओके आज हे हार्डवेअर असल्यावरी हे सुलभ जावन कंप्युटराचेर सांगून दिता हे हार्डवेअर असल्यावरी हार्डवेअर प्लस आनी कसं आसा सॉफ्टवेअर आसा करेक्ट ना ते सॉफ्टवेअर कसं रे आमगेलें मन बुद्धी चित्त हे प्राण आनी हे सेन्स ऑर्गन्स हे पूरे आमगेले कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हे पूरे आमगेले सॉफ्टवेअर असल्यावरी आतां हे दोन्ही चला सुका आतां सॉफ्टवेअर आसा हार्डवेअर आसा कंप्युटर आसा ताजें सॉफ्टवेअर आसा चला सुका जाल्यार कसं जावका आमकां इलेक्ट्रिसिटी जावका पावर ना म्हणजे जाल्यार चलता बाय नाही तुगे बॅटरी पॅक ते कसं नाही जाव वॉट एवर इट इज पावर जावका बाई ना सो ते पावर चैतन्य आमगेले ते चैतन्य असला मात्र ये बॉडी ते कंप्युटर ते वर्क जावका जाल्यार पावर जावका आमगेले हे नमुन्याचे आमगेले इंटलेक्ट आमगेले हे घेवन आमकां वर्क करता जाल्यार खंयचे नमुने पावर जावका सो चैतन्य इज द वन विच इज मेकिंग दिस बॉडी मायंड कॉम्प्लेक्स वर्क आतां ये बॉडी आता कशी कंटिन्यू जाता म्हण सांगून केन्ना हे नाश ना कसं हे आसा की हे जगतांत कसं आसला रे परिवर्तन जावच्या पुरो नाश जायना खंयच्याचे परिवर्तन जाता आतां हे कंटिन्यू जाता हे आतां बॉडी कशी आतां एक झाड तूं एक माड्या रोकू ते फल दिता ते मेल्ल्यार समेत ते कंटिन्यू जाता आसता ताजें एक्झिस्टन्स ताजें फल आनी काही झाड जाल्ले ते आनी इतले फ्रूट दिता तशी आमगेली बॉडी समेत आमी एक चेडणाक आनी एक चेडा जन्म दिता आमगेली कंटिन्यू जाता आसा आमगेले एक्झिस्टन्स बॉडी प्रजनी निमित्त बॉडी कंटिन्यू जाता स्पिरीट कशी आमगेले आत्म म्हणटा कसं की आमी पवर चैतन्य कॉन्शियसनेस कसं म्हणटा की ते हे बॉडी ताका खंयचे काही प्रयोजन ना म्हूण सांगून खंयचे कळटा की ताका वर्कआउट करूंक तागेले कर्म जावं वासन जावं वर्कआउट करूंक केन्ना बॉडी यूजलेस म्हूण सांगून कळटा की ते सोण आनी एक बॉडी घेता सो ट्रान्समायग्रेशन सो बॉडी अशी कंटिन्यू जाता प्रजनी निमित्त चेडवांक जन्म दिवन आमगेले फिजिकल एक्झिस्टन्स कंटिन्यू जाता तेची आमगेले कॉन्शियसनेस जो आमगेले सोल जो आमगेले ते एक्झिस्टन्स चैतन्यिक एक्झिस्टन्स पार्ट आमी कसं म्हणटा की ताजे कंटिन्यू जावचे ट्रान्समायग्रेशना निमित्त एक बॉडी चेंज जाता वता खंयची बॉडी मेळटा म्हूण गोतना बट खंयची एक बॉडी मेळटा म्हळ्यार मनशार मेळटा की एनिमल्सार मेळटा की सुण्यार मेळटा की कसं म्हूण आमकां गोतना सो कंटिन्यू जाता आता हे टाइम अँड स्पेस ते पुरा कडेन आयकताची काही जाल्यार आयकताची ताजे अर्थ कसं म्हणून कळना ताजे महत्व कसं लायफांत टाइम आनी स्पेस द होल एक्झिस्टन्स इज ओनली दीज टू थिंग्स एक टाइम स्पेस आतां तूं सिंपल जावन सांगता जाल्यार तूं गाढ निद्रेंत आसा डीप स्लीप तुका टाइम येना स्पेस येना तुका गोत्तू ना तूं कोण म्हणून करेक्ट वे अज्ञानाची एक वृत्ती मात्र आसता यू डोंट इवन नो हू आर यू इन डीप स्लीप टाइम आहे तुका गोतना तेन्ना द मिनिट यू वेक अप तूं केन्ना हांव बॉडी म्हूण सांगून आयडेंटिफाय करता हांव स्वाती अशें उठ्ठायचे भितर फस्ट येवचें टायमाचे मनान तूं अशें पळयता आनी आतां स्पेस फस्ट क्रिएशनान तूं येतनाचे फस्ट येवचें टायम आनी स्पेस प्रत्येका वयरी टायम एक्ट करता आसा टायम आसा कशें करता कळटा चेंज टाइम असं म्हणून कळचाक एक कसं म्हण चेंज कसं चेंज जाता ना पूरा मी ॲज इट इज स्टॅच्यू म्हणून म्हणले जाल्यार टाइम ना परिवर्तन जाता असं चेंज जाता असं म्हणलें खंय टाइम आमगेले वयरी आयुष्य वर्क जाता असं एक टोमॅटांक दवरला ते कुसचें स्टार्ट जाता तूं एक 7-8 दिवस राब ताजे वेळ टाइम एक्ट जाता असं एक ॲपल दवरता ताजे वेळ टाइम एक्ट जाता असं ते कुस्ता आसता ते क्रिदमार कुस्ता आसता ಒಟ್ರಾಶಿ कुस्ताना आतां कडेन इंजेक्शन आनी केमिकल आनी परत घालून बगी कुस्ता ते न्ही ते सोण तूं एक अशी दवरली म्हण जाल्यार ते क्रिदमारी ते एक टायम ताजे वयर एक्ट जाता आसता टायमा प्रकार प्रत्येक विशय तशीच आमगेले प्रत्येका वयर टायम एक व्हड बिल्डींग जावो स्टार्स जावो प्लॅनेट्स जावो कितलेय स्ट्रॉंगेस्ट कॉन्क्रीट बिल्डींग जावो प्रत्येकाचे वयरी टायम एक्ट जाता आसा तशीच स्पेस स्पेस कशी तुका ते एक्झिस्ट जावका जाल्यार तुका स्पेस जावका आतां आमी स्पेस ना अशी कसं एक्झिस्टन्स ना फॉर्म ना तुका ते वय तुका एक लॉ ते समेत लॉ तुका थांगसच्या जाता तू कन्फायंड तू कितल्यारी तू गेले ना हांव इतल्यारी आसा स्पेसान तू मी गेले
ताजे खातीर सांगता न्हू तूं कितले वेल सो कितले सो लास्ट तुका जाव का इतलेची म्हण स्पेस डेड बॉडी दवरचे सो हे स्पेस लिमीट करता आमकां आतां हांव हांगासू येता म्हाका उडपासचें जायना एका कडेन कन्फायन्ड हे लॉ ऑफ नेचर हे स्पेस टायम चेंज आसतकून आमकां टायम कळटा फॉर्म आसतकून आमकां स्पेस कळटा आता हें कसं ना लॉ ऑफ कर्म म्हणून म्हणटाची ताका आनीक आमचे गेले न्ही डिफायन करचे री कसं ना पाप आनी पुण्य म्हणटाची ताजे लायफान तुका कसो एफेक्ट जाता पाप पुण्य लॉ ऑफ कॉज अँड एफेक्ट म्हणटाचे कार्य कारण भाव हे कसने हे जगतांतू कारण नाशी कसने ना खंयचे प्रत्येक खंयचे एक एग्जिस्ट जावका जाल्यार ताजे मागशी एक कारण जावका सिंपल एक चेर गे हे चेर एक कसला कशें आसा हे कोण केल्ला मॅन्युफॅक्चरान एक कॉज आसा जे मागशी एक ट्रीचे कॉज कसो आसचे पुरो एक ट्री पळयता एक आंब्या रूख पळयता ताजे कॉज कसो आसचे पुरो ताजे सीड ते सीडाक ते पवर आसा ते मॅनिफेस्ट कोर न्हू एक झाड कोर न्हू तांतू तुकून इतले आंबो येवचे ते पुराय ते कोडिंग ते सीड इतले सान आंब्या कत्या भितर आसा ते ताजे कारण खंयच्याचे ते आंब्या रुखाचे सो तशीच जगतांत कसं ते सगळे सृष्टी एकच कार्य कारण भाव सो प्रत्येक आज मागशी एक कार्यकारण हेची तूं नेचरांत पळयतना एवरी एक्शन हॅज गॉट इक्वलंट अँड ऑपोजिट रिएक्शन तूं आतां एक बॉल उडयला एक फोर्सारी ते वापस येता की ना वॉल असले वय वॉल आस म्हण जाल्यार ते वापस येता सो ते वेरी गूड येता सो ते वॉल उडयले ते वापस येता ते एवरी एक्शन हॅज गॉट इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन हे जनरल लॉ नेचरा पळोवच्या गेल्यार तेची आमगे लायफांतू ह्युमन बिंग्सा लायफांतू एनिमल्साल न्हय एनिमल्साल ते विंगडाची म्हळ्यार कर्म अधिकार आसचे आमकां मात्र ह्युमन बिंग्सा मात्र आमगेल्यान येयले तेत ना एज यू सो यू रीप म्हण सांगता तूं कसं केल्यार ताका समजावन तुका फल मेळटा तूं तिख मिरसांग खाता ना हांव बिलीव करना म्हण सांगता तूं ना हांव हे पळय बिलीव करना आय डोंट बिलीव इन तिख मिरसांग केल्यार कशें जाता तुका पोट्टान तूं तंप जाता की उज जाता सो तशीच तूं चांग केल्यार चांग ते केद नेत्त म्हण मात्र गोतना केद नेत्त म्हण गोतना तूं आज ते खंयचे फोर्सार उडयले ते वापस येवचे थोडे टायम लागू पुरो बट येवचे चांग केल्यार चांगची वायट केल्यार वायटची तांतू डावट ना बट हेच जन्म मेळटा की म्हण गोतना म्हळ्यार फुडले कितले जन्माचे आमी येता संची घेवन सो खंयचे जन्माचे खंयचे कर्माचे खंयचे फल आमकां येता आसा म्हण सामकां गोतना आमकां आनी एक आमगेलें कसं म्हळ्यार लॉ ऑफ कॉज अँड एफेक्टांत आनी एक कसं म्हळ्यार वी आर कर्मा थियरी प्रकार वी आर वॉट एवर हॅपन्स टू द पार्ट हॅपन्स टू द होल and whatever happens to the whole happens to the part आता हांवें एक मारले कसं जाता हे फुल्ल हाजे वायब्रेशन वचून वापस येता न्हय सो हांगा एक मारलेले हाजे वायब्रेशन हे फुल्ल चेर वचून हे वापस येता तूं एक अंतू भितरी उदक दवर एक बकेटा भितरी मध्यांत एक फातर घाली ते वता रिपल्स आनी वापस येता सो हे कॉज अँड एफेक्टांतू येता सो कसं जाल्यार आमी ताजे खातीरचे वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ ईश्वरा म्हूण सांगचे आमी पुरे ते देवाले अंग आसला वरी सो आमकां दूख जाल्यार ते देवा दूख जाता आमकां कळटा आसना आमकां ते हांगा एक दुखता हे सेल्ला दुखता आसा म्हाका दुखता की ना दुखता ना हांगा मात ना ते सेल्ल मात रडता आसा म्हूण सांगू जाता म्हाका दुखता आसा तशें वी आर पार्ट ऑफ द होल आता लॉ ऑफ इनर्शिया म्हूण म्हणटाचे हांवें आयकन ते दोन टॉपीक लॉ ऑफ इनर्शिया मागीर वासना ते पुरा लायफा कशी बायंडींग वय आतां लॉ ऑफ इनर्शिया एक कसं जाता म्हळ्यार तूं आतां एक लॉ ऑफ इनर्शिया प्रकार एक खंयचे एक वस्तू तूं आतां सांगलें ना वॉल आसल्यार वापस येता म्हण तशीच एक कसं थ्रो केल्लें म्हण जाल्यार ताका वापस
हाडचे फोर्स ना म्हण जाल्यार ते वता आसता म्हण सांगून एक मुवींग खंयचे मोमेंटम गेन केल्लेले ताका आतां तुका वापस गुरुत्वाकर्षण शक्ती ना आमगे लागी आमी भुंयचेर म्हण सांगून लेखल्यार ते एक पट तूं उडयले ते वता आसता म्हण सांगून इनर्शिया आनी तूं आतां हे टेबल आसा हे टेबल मूव जायना अनलेस एंड अंटील आई यूज दिस पावर टू मूव इट सो हे लॉ ऑफ इनर्शिया नेचरान तूं हे जे आमगेल्यान तुका कशें जाता म्हळ्यार हांव एक फॉर एग्जाम्पल एक स्मोकिंगाचें एग्जाम्पल काडटा एकलो स्मोक करता ताका दोन रिएक्शन एक इमिडिएटली एक ऑपोजीट रिएक्शन आसा ऑपोजीट रिएक्शन कशें ना तागे हेल्थाक ते खंडीतच ताजें वायट आसा अनेक जाता तांतू भितर एक सिगरेट तांडून अनेक जावन अनेक तिन्नीच जाले नंतर तुका ते हॅबीट जाता टेंडन्सी फॉर्म जाता एक तुका ताजें रिएक्शन मेळटा दोनीचे एक टेंडन्सी वासन क्रिएट जाता हे टेंडन्सी इज द मोमेंटम विच टेक्स अस टू द ट्रांसमायग्रेशन म्हळ्यार हे फुलफील करूंकच जन्म घेवन येता ते वापस सो तशी मस्त एक्वायर केलेले आसता आमी आयस्क्रीम खावचे आश न्हय एक नंबर एडिक्शन म्हण सांगू येता टेंडन्सी जो खंयचेचे एक अटॅचमेंट हे टेंडन्सी क्रिएट केलेले आमी हे मोमेंटम गेन करून हे आमकां वन एक लायफ कंटिन्यू जावच्याक एक स्वीट खावचे आश आसल्या समेत मरचे टायमार ते जीव वापस आनी जन्म घेवन येवन येता सो इतले एक इन्फ्लुएन्स आमगे टेंडन्सी जो वासना म्हण आमी कसं म्हणटा की म्हण आतां हांव सांगल्या बरात एक मारले ते एकदां वायब्रेशन वचून वापस येयले प्लस हांगा एक इम्प्रेशन जालें मारलेलें तशें मान 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 एक पटी कट जावच्या पुरो सो तशें तें इम्प्रेशन आमगे सोला वयरी पडटा आसता आमी प्रत्येक पटी केलेलें तेन्ना प्रत्येक पटी वायट काम केलेलें तेन्ना प्रत्येक पटी छान काम केलेलें तेन्ना सो दीस डिसायड्स अवर डेस्टिनी सो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी म्हणजे आतां आमगेले हाता मंके 5 बोटे एक लायक ना तशीची जर्नी एक लायक आसनाची आमी सोसायटीन फेस करता जनाक तशी त्या जनान थंय एक ग्रूप घेतला रे तांतू थोडे जन वायट आसताची म्हळ्यार क्रुएल आसताची थोडे जन चांग सॉफ्ट हार्टेड आसताची ते तांणी तशी दोन वेरायटी म्हळ्यार दोन नेचर्ड जन कशी या एक कसं म्हळ्यार आतां टेंडन्सी म्हूण कसं सांगेल पळय हे टेंडन्सी प्रत्येकले हे वर्कआउट करून ट्राय करता आसचे आमगेले भितर हे आश जावन डिजायर्स जावन एक भितर आसता ते भितर कर्माशय भितर कर्म वासना हे दोन्ही आमगेले कर्माशय भितर आसता सो प्रत्येक येयले तेन्ना आमी ते आमकां कसं मेळटा म्हूण सांगून कशें हांव एक्सप्रेस करचें म्हूण सांगून पळयता आसता प्रत्येकलो सो हातूंत ते 3 नमुन्याचे आसता आमगेले प्रत्येक ह्युमन बिंग्स जालांतूय ते 3 नमुन्याचे नेचर आसा तूं आमी फुडें सान आसतना ते पंचांगा भितरी मनुष्यगण देवगण राक्षसगण म्हूण सांगून एक हे येता आसा सो तुगेले नक्षत्र तुगेले पुरो कसकी पुरो सांगला रे ते सांगता आशिल्ले तांकां बरोवन आसता मनुष्यगण की हे नक्षत्राक हे गण हे नक्षत्राक हे गण म्हूण सांग तेन्ना म्हाका कळना आशिल्लें आतां आमगेले भितर पशुभाव मानव भाव दैवी भाव एनिमलहूड ह्युमनहूड डिवायनहूड हे 3 नेचर आमगेले भितर आसा प्रत्येकल्या भितरी आसा एक लोअर नेचर एक हायर नेचर सो एक तुका कसकीची अन्यकल्याल कॅर समेत ना तुका तांडून खावका आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर्स ते एनिमल्सांनी पुरो कशें आसता पळय म्हागेलो पोट भरला पुरो अन्यकले कसले जावं ते एनिमलहूड आमगेले भितर आसल्यार तशी एक मनीस बिहेव करता स्ट्रॉंग जावन आसल्यार तायले पास्ट एक आमगेले पास्टाचे आमी घेवन येयले दोनीचे कसं म्हणल्यार आमकां शांत करून दिल्लेले संस्कार आनमान हे मॅटर जाता तिन्नीचे आमगेले कोण कोण आमी फ्रेंड्स आसाची ते मॅटर जाता चारीच आमगेले ओन एफर्ट आमकां कितले आमकां आमगेले ते गोल कसो आसा आमगे लायफा पर्पज कसो आसा हेवय मॅटर जाता सो हे पुरय केन्ना एनिमल नेचर चड आसकी एक मनशाल भितर तांची कितें क्रुवेल आसताची क्रिमिनल्स जावन आसताची सो तांकां दे आर नॉट पळय अन्यकल्यार वयरी तांकां हेच ना कशें न्ही पळय कंपॅशन जेवो मोग जेवो तांकां ते सिंपथी जेवो एम्पथी जेवो कसं न्ही आसना तांकां ते सॉफ्ट फिलिंग्स कसं न्ही आसना तेच तूं ह्युमन बिंग्स ह्युमन हे आसल्यार शेअर करचें
वांटून खावचे सो ते नेचर आसता आनी एकल्या वयर तुका चिके फिलींग आसता एक कम्युनिटी भितर आसता एक पापुण्य आसता आनी एकल्या कस की हेल्पिंग नेचर आसता सो हे न्ही पुरे तुगेले एनिमल तुगेले ह्युमनहूड आसल्यार हे पुरे आसता सो जनरली जण तेचे नेचराचे आसतांची कडेरी तुगेले मस्तेक इवॉल्ड सोल्स आसतांची तेका डिवायन तांकां पळयतनाच पळय नमन्याचे तुका कळटा एक ते पुळ्ळे कालाचे न्ही पुराय जण आशिल्लींची एक चिकेची सगळीचे फॅमिलीचे लासून व्हरचे सगळे गांवचे लासून व्हरचे देवस्थान हे ते पर चिके डिवायन नेचराचे जण सो हे आज जे तुगेले विंगड पर्संटेजार आसता प्रति एकल्यार भितर हे तिन्नी आसा प्रति एकल्यार भितर हे तिन्नी गुण त्रिगुणातीत वचुका म्हण जाल्यार रियलायझेशन जावका हे विंगड एक लोखंडा सरपळी एक हाजी सरपळी म्हळ्यार तशीच भांगरा सरपळी तितले डिफरन्स आसता बट हे थोडेचे पर्संटेज डिफरन्स आसता बट हे तिन्नी नेचर आसता सो गोल कसन मेन आमी गेले प्रति एकल्याले साधन कसं करता म्हळ्यार एनिमल नेचर कशी आमी डिस्ट्रॉय करचे आमगे ते ह्युमन नेचर कसं आसा ते वय ट्रान्सेंड कशें करचे आनी नित्यसत्वस्थो भव म्हणटा श्रीकृष्ण ते डिविनिटीन तूं आमगे ते डिवायन नेचरान तूं कशें आमकां एस्टाब्लीश कोरनासचें आमी सो दॅट वी डोंट गेट एफेक्टेड बाय एनीथींग and we will be only a blessings to the society. आता पळोवचें गेल्यार मस्त क्राइम्स हे ते परत चडला ताका कारण मनुष्य स्वार्थी जाल्ला मिती हें पुरो जातस ते स्वार्थी कसलो जाल्ला तो नेचराचे अनेक लॉस सेल्फ प्रिजर्वेशन आनी प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज म्हूण सांगून हे अनेक इम्पॉर्टंट लॉ हे सेल्फ प्रिजर्वेशन आनी प्रिसर्वेशन ऑफ द स्पीशीज हंतू सेल्फ प्रिसर्वेशन कशें जाता म्हळ्यार जन्म दिवन चेडवांक सो हंतू कशें जाता म्हळ्यार हे एकच न्ही जन्म दिवचें एकच न्ही हंतू पोसेशन ग्रीड कितले म्हणल्यार तृप्ती ना हे न्ही पुरे अज्जेची एक विंगड एक नमुन्याचे ते विकार चेंज जावन आयला ते एक्चुअली सेल्फ प्रिसर्वेशनाक चेडू जन्म दिवचे आमगे ड्युटी करचे आमगे रियलायझेशनाचे आमगे कसं खातीर आमी आयल्यांची ते प्राप्त करचे खातीर सो आमगेले हातूंत भितरी गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ आनी संन्यास तो गृहस्थाश्रम जाल्ले कूडले सट्टी शांती जाल्ले कूडले वानप्रस्थ वचुका चित्तानी सट्टी शांती जात तरी इवन वडील चेल्ली आसल्या समेत तांकां वर्डी करची ड्युटी ना खंय तांकां सो बट आतां कसं जालां म्हणल्यार ते या ग्रीड चड जाला म्हळ्यार ते मोह एटॅचमेंट हे पुरो वचून लायफाचे गोल कसो आसा लायफाचे पर्पज कसो आसा म्हूण सांगून विसरलीची सो हे ग्रीडाचे कारण कसं म्हळ्यार आमकां गोतना आमगेलो पर्पज ऑफ लायफ कसो म्हूण गोतना आमकां गोल कसो म्हूण सांगून गोतना सकाळ जाता सांज जाता अशीच दिवस वता आसा टायम वता आसा प्रति एकले टुवर्ड्स डेथ वी आर मुवींग आता तुम्ही म्हणलींची गोल विसरलींची जन जो गोल सेट करू विसरलींची म्हणून तसल्यार मनशाक कसन गोल दवरता ताणें लायफांत रियलायझेशन ऑफ द सेल्फ इज वन एंड ओनली गोल ऑफ ह्युमन लायफ हांव आयल्या हांव एक दीस मरता मिगेले एक एक्झिस्टन्स आसा एटर्नल एक्झिस्टन्स आसा मिगेले डेथ नातिले इमॉर्टल एक एक्झिस्टन्स मिगेले आसा ते एक्झिस्टन्स ते प्राप्त करच्याक हांव स्ट्रगल करताना आनी पुरे हांगाचे पुरे हे पुरे खंयचेय येना आमगे लोटू कितले वेल्थ असो कितले हे असो कोणाकय टायम घेवचे जायना कोणाकय ते इवन अवतारांक जाय न्ही हांगाच्याक रामचंद्र येवन चमकलींची कृष्ण चमकलींची कितले इतले जण येवन वचून बुद्धा कोणाकय हांगा परमनंट जावन आसचे जल्वे ना प्रत्येकल्याक आयुष्य तांगेल वैरी टायम काम करता आसा इतले एक टायम लिमीट आसा हे टायम लिमिटा भितरी आमी गोल हांव कोण हा म्हूण सांगून हू एम आय इतले कळना पुरो देव आसा की ना की आमकां म्हळ्यार तितले आमी आलोचना समेत करचे नाका हू एम आय हांव कोण डीप स्लीप हांव चमकलें तेन्ना स्टील माय एक्झिस्टन्स कंटिन्यूअस हू एम आय हे हांव ट्राय करनाशी हांव कितली सोण वच्चे आमी ओट्टू करता आसचे पुरे सोण वच्चे सो दीस शूड बी द गोल ऑफ ह्युमन लायफ
फायनली जाऊन आमगेल ऑडियन्सांक कसं जो स्वीट आणि शॉर्ट जाऊन एक मेसेज दिवचे इष्ट पावता की दिस लाईफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आम्ही ह्युमन लाईफ घेवन आयलांची इट्स व्हेरी रेअर. एक ह्युमन लाईफ मेळची म्हळ्यार इट्स अ ब्लेसिंग, ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ह्युमन लाईफ मेळ्ळ्यांची. ह्युमन लाईफ आमकां मेळ्ळा, एक ब्राह्मण कुला जन्म मेळ्ळा. ते एवोल्युशनाचे एक स्टेट तूं पाविल तेन्ना मात्र आमी ते ब्राह्मण कुलान तूं जन्म घेतांची. आमगेले ते इंटेलेक्च्युअल एक एवोल्युशनाचे एक स्टेटा पावतांची. ते पाविल तेन्ना आमकां असल एक GSB समाजा भितरी हे ब्राह्मण कुलान तूं आमकां जन्म मेळ्ळा. पुराय हांगा कंड्युसीव जावन आसा आमकां. कसनय आमकां कश्ट ना. मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व म्हळ्यार द डिझायर टू बी फ्री. मुमुक्षत्व म्हळ्यार एक फ्रीडम आनी सत्संग. आमकां स्वाम्यासांची इतले स्क्रिप्चर्स आसा, अंडरस्टँड करचे कॅपॅसिटी आसा. हे तीन मेळ्ळो आमी ह्युमन लाईफ युटिलायज करनी म्हण जाल्यार इट्स महती विनश्टी. सो पुराय जन ट्राय करुया. मस्त नमनेचे सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेन तूं सिंपल भक्ती मार्ग दवरनो, कर्म कशी थ्रू कर्म योगा वी कॅन अटेन गॉड. राजयोग सांगिल्लें आसा. खंयचीय फिलॉसॉफी घेयांची कांय नातल्यार कसने एक सर्वीस करयांची. खंयचे रितीरी लेट अस रीच आवर ओन सोर्स. खंय तुकून आमी आयलींच की थंय आमी वापस वचूं का. हे आमकां पुराय लिमिटेशन पार करून इंटरनल नेचर आनी एक्सटर्नल नेचर पुराय ट्रान्सेंड करून आमी ते खंय तुकून आयल्यांच की सोर्साक ते वच आमी ट्राय करुया. हे ह्युमन लाईफ घेवन आयिल्ले हे सार्थक करुया. थँक्यू फॉर ऑल. हे फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ म्हळ्यार एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जेवन आसा ताजे बगे सिंपल जावन आमकां अर्थ करून दिलेले मिसेस सुमता नायक. तुमी आमकां हाजे बगे मस्त माहिती दिलेली आसा. तशें जावन तुमकां धन्यवाद. श्री कृष्ण अर्पणमस्तु. Thank you youth of GSB for giving me an opportunity to share my knowledge. Thank you. असल हे एपिसोड हांगा कैद करता आसाची. मात्र असल मस्त इंटरेस्टिंग विषय घेवन तुमगेल मुखार येता आसताची. तशें जावन यूथ ऑफ GSB पेज फॉलो करता रावपाची. थँक्यू.